आमगेले चॅनलाचे सक्कट व्ह्युअर्सांक मुंबईचे वर्षा रावालेचा प्रेम नमस्कारू। आज हांव जीएसपी कम्युनिटीचे चेस एंथुसियास्ट कोण आसाची तांगेल सक्कट खातीर एक विशेष सूचन घेवन आयल्या। 4 ऑगस्ट 2024 कोटेश्वरांतू कोंकण स्पोर्ट्स कल्चरल असोसिएशन कोटेश्वरा हांणी श्री राम सेवा संघा कोटेश्वरा हांगेल वट मेळणू कोंकण ट्रॉफी 2024 सीझन 2 हे एक ऑल इंडिया ओपन रॅपिड चेस टुर्नामेंटाचे आयोजन केलेले आसा। हे चेस टुर्नामेंट आमगेले जीएसपी कम्युनिटी प्लेयर्सा खातीर मात्र आसून हातूंत सगळ्याके एंट्री फ्री आसा। हे चेस टुर्नामेंटाचे वेन्यू आसा श्री पट्टाभी रामचंद्र कल्याण मंटपा कोटेश्वरा हांगा आनी हे 4 ऑगस्ट 2024 दिवस आसून सकाळी 8:30 सुरू जाता आसा। ह्या टुर्नामेंटांतू विंगड एज कॅटेगरी आसून अंडर 8, अंडर 10, अंडर 13, अंडर 15 आणि अडल्ट्स कॅटेगरी वे आसा। हातूंत कोण पार्टिसिपेट करताची तांकां पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सर्टिफिकेटा फॉर्मार तांणी दिताची आनी विनर्सांक तांणी मेरीट सर्टिफिकेट आनी ट्रॉफी वय दिता आसाची। हे टुर्नामेंटा दिवसू सक्कट पार्टिसिपेंट्सांक खाण आनी जेवण ऑर्गनायझर्स प्रोवायड करता आसाची। ह्या टुर्नामेंटाचे रूल्स एंड रेग्युलेशन्स कसन म्हणून आमी हे व्हिडिओ एंडाक एक पॅम्पलेट आमी डिस्प्ले करताची ताचे वेरी डिटेल दिल्लेले आसा। तुम्ही कोण पार्टिसिपेट करता की तांणी एक पटी हे सक्कड डिटेलांत वाचून घेवका म्हणून आमगेले विनंती। आनी कोण रेजिस्ट्रेशन करचें आसा तांणी ह्या पॅम्पलेटा वयरी दिल्लेले QR कोड स्कॅन करून रेजिस्टर करियेता। जेवो आमी डिस्क्रिप्शन अंतू हे व्हिडिओचे डिस्क्रिप्शन अंतू ताजे लिंक दिल्लेले आसा त्या क्लिक करून तुमी रेजिस्ट्रेशन करियेता। इम्पॉर्टंट पॉइंट उडक आसता कसन म्हळ्यार ते गूगल फॉर्म क्लिक करून तांतू तुमगेले सक्कड पार्टिसिपेंट जाले डिटेल तुमी फिल करून पार्टिसिपेंटाले बर्थ सर्टिफिकेट गूगल फॉर्मा वट्ट तुमकां अपलोड करका पडटा। एक पटी तुमी रेजिस्टर करून जातरी सक्कड रेजिस्टर्ड प्लेयर जाले लिस्ट www.chessresults.com हांगा तांणी डिस्प्ले करताची। सो हे टुर्नामेंटाक रेजिस्ट्रेशन करच्याक लास्ट डेट आसा 2 ऑगस्ट 2024 आनी ह्या टुर्नामेंटांतू स्पॉट एंट्रीज आसना। वापस रिपीट करता, लास्ट डेट फॉर रेजिस्ट्रेशन इज 2 ऑगस्ट 2024 and no spot entries will be entertained in this tournament. So आमगेल सक्कड जीएसपी कम्युनिटीचे चेस प्लेयर्स हातूंत पार्ट घेवका आनी के तुमकां मुखारी लायक अशी अवकाशू देव दिवो म्हूण आमी प्रे करताची। जय कोंकणी, जय कोंकणी।